मडगांवां जिल्लोधिकाऱ्याच्या बिल्डिंगेकडच्यान बस स्टँडामेरेन यो वच करूंक फुटपाथ जायच म्हणून लोक मागतात। दर दिसा शेकड्यांनी लोक त्या रस्त्यार यो वच करतात। त्याच हायवे वयल्यान कितल्योश्योच गाडयो येता वता। लोक जिवाक भिता। एक्टिव्हिस्ट म्हणटात ताका फातर्डेचा आमदारूय जबाबदार, तो रस्ते सोडून खंय कांयच करिना। तुमची रिक्वेस्ट गव्हर्नमेंट प्लीज फुटपाथ बऱ्या सायडीन कित्याक आमकां बऱ्या पडटलें सरावंड वचपाक। It is very important that a small footpath is made right from the collectorate to the Kadamba bus stand, because if you go to see, a lot of people are walking against the traffic, so it becomes very difficult for pedestrians to not to avoid basically a oncoming traffic and meet with an accident. We don't need to have big footpaths. A small 1 meter footpath is more than enough. You don't need 2 meters and 2.5 meters. I wonder what the Fatorda MLA is doing on this issue. All I can see are tall claims of making roads and hot mixing. When the roads, already existing roads, are in good condition, there is no need for another layer of hot mixing. Is Fatorda forward or is it Fatorda backward? फुटपाथी लागून तुमात म्हाका उलोयल तें थिंग एक फुटपाथ जाय from the KTC to Collectorate office. On the while going towards Collectorate, on the left hand side there is a footpath for people to walk over. Now similarly, one small footpath, I would also request our MLA, I will be speaking to him in regards to that, to help us organize a little footpath on that area so that people can very safely walk. Otherwise, right now, you showed me the video also of how close the bus is to the pedestrians. So, to avoid any accidental chances, will not wait for any mishap to happen. Before that, we'll put that into talk and we'll try to arrange for the footpath. सरकार शापोरा नुस्तेमारी जेटी बांधता। नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी इन्स्पेक्शन करून जाले। सरकारान पयली पोन्नी जेटी सारकी करची आणि सँडबार काडचे म्हणून नुस्तेकार आणि थळावे लोक मागतात। नव्या जेटीचो कांयच फायदो ना, ते परस आसा तीच जेटी मोठी करून दिल्यार खंय लोकांक चड बरें। आमचे 600 डिसीचे येयले तेन्ना आमी तांकां सांगलां ज्या प्रमाणे ही जेटी आहा ही आमकां सद्या मेळून आमकां नाका। ही जेटी जी जेटी आहा तीच आमकां तुमी व्हडली करून दिया। हो पयसो जो तुमी हांगर वाया घालतलो तेच आमकां ड्रेजिंग वॉटर 200 मीटर वाडोवन दिया। हे तेंचे कडेन आमी तेंचे कडेन मांग केल्ली आहा। तेंच्यांनी 800 सांगल्या, पूण 800 हितून आमकां बसा ते आमी 1000 कर म्हणून सांगल्या तेंचे कडेन, आनी तेंचे कडेन उपकार मागल्या। कित्याक जरी तरी हांगर ही जेटी आमकां ते उबारून दिले तरी काही दिवसांनी ही सहजपणे पुरावतली। कितेंच फायदो ना, तेका लागून हे जेटीक लागून हांगरले पयशे आहात पळय आमी ते जेटीक गेला आनी ती जेटी नॉट रिनोवेशन बट तांकां सांगलां आमी कितें व्हडली कर सायडीच्यान कुशीकूच व्हडली बांद आनी ती मागीर डेमोलिश कर म्हणून। मांद्र्या उज्यांत काबार जाल्ले प्रकाश आनी प्रदीप कोरगांवकाराचें घर परत उबें करपाक सरकार हातभार लायतलो म्हूण थंयचो आमदार मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला। शेनवारा राती त्या घराक उजो लागून अख्खें घर काबार जालें। घराकडेन वचपाक फायर ब्रिगेडीक सारकी वाट नाशिल्ल्यान उजो पालोवंक वेळ लागलो। भांगर आनी बाकीचें सामान धरून खंय 10 लाखांचो फटको बसला। घराकडेन वचपाक सारकी वाट मेळिना। कांयच उरंक ना, साडी न्हेसतले ना म्हाका संवसाराक पावस येतलो म्हणून 4 डबे मिरसाये भरलेले, पारशा वांयगण केल्ला, भात हाडून तेल लाला उकडला आणि हाडसाणे केल्ले कुडो भर ते दवरलेले। इकते वायट गेले। नाल आसले 4 पोतये, 4 माडाचे गावलेले ते। एक फ्रीज गेलो, 2 सिलिंडर गेले, 3 शेगडे आसले। म्हाका न्हिदतले हतरून चादर गोष्टी म्हणजे 2 कांकणां, पाटलये, 2 सरपळे, एक हार, एक गोप, एक नथ आणि 2 कानातले पार। सरकारान खंय ताचेर बेगोबेग उपाय काडचो। बाबाक सुद्धा 2010 उखलून 14 जाणांनी उखलून ताका पॅरालिसिस जालेली, 14 जाणांनी उखलून व्हेल्या रस्त्यार आणि पावसान त्या सारकोच अक्षरशः चिखल जाता, चलांक जायना, चलांक इतके पाय वयतात, इतको चिखल जाता। रस्तो आसलेलो जाल्यार आमी आमकां 15 ते
अर्धा वर आमकां लेट लागला भितून येवपाक रस्त्या वयरसून नाजाल्यार आमी 10 मिनटान भितून येतले आहले 5 मिनटान. मेन रोडा कडल्यान बरा भितर रावता आणि रस्त्याचो अभाव असल्या कारणान हे कुटुंबाक गेली अनेक वर्सां त्रास सहन जातात. जर आमची ही मागणी मान्य जावना जाल्यार आमकां पर्यायी दुसरो विचार करचो पडटलो. परंतु ह्या जून पर्यंत कोरगांवकर कुटुंबियाक चलपा इतको तरी व्यवस्थित रस्तो मेळटलो हेच्या खातीर सगळे आमी गांवांतले यूथ आणि नागरीक मनापासून आणि तळमळीन प्रयत्न करतात. मुख्यमंत्री पार्सेकार आयतारा प्रकाश आणि प्रदीप कोरगांवकराच्या फॅमिलीक मेळ्ळो. घर परत उबें करूंक सरकार हातभार लायतलो म्हूण तो उलोवन आयला. बेगिनात बेगीन पावसा पयलीं ह्या म्हयन्याच्या अखेर पर्यंत तें घर पूर्ण जावचें अशी अपेक्षा करता. तें घर जातकीर मागीर रस्त्याचेंय जें कितें आसा जे रस्तो जावंक जाय ह्या रस्त्यासून आमकां बोध घेवंक जाय. अशें आनीकय ठिकाणी काही ठिकाणी ह्यो अश्यो गोश्टी आसात. मागीर तेची हें वाडल्या नंतर ग्रॅविटी वाडल्या नंतर मागीर सगळे जागे जातात. पूण सगळ्याच वस्तीं कडेन रस्ते हे पावूंक जाय. म्हज्या अडवणुकीमुळे फुडलीं 2 घरां ही रस्त्या पासून वंचीत आसात. हे जावचें न्हय ही एक भावना हितूरसून आमी सगळ्यांनी घेवंक जाय. विलास आरोलकर, प्रुडंटा खातीर. घेऊया एक विराम.